काल आणि पयर आम्ही पहिले की या देशाचो प्रधानमंत्री वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी गेलो. पयली कर्नाटकाक गेलो, थंयच्यान तो तेलंगणाक गेलो, तेलंगणाच्यान तो गुजराताक गेलो. आणि त्या राज्यांतली जर आम्ही भाशणां ताची काढून जर पळयत जाल्यार आज ऑलमोस्ट जेन्ना क्लोज टू 13 वर्सां जेन्ना जाता प्रधानमंत्र्याक, ह्या प्रधानमंत्र्याचो खरो पिक्चर म्हाका दिसता ओपन जायत आसा. तेलंगणाक वचून आमी पळयलें की तो थंय काँग्रेसीच्या मुख्यमंत्र्याक इंटिमिडेट करता. ताच्या उपरांत गुजराताक वचून ताणें जें भाशण केलें, म्हाका दिसता एका प्रधानमंत्र्याक भारत देशाच्या हे स्वप्नाक जो मनीस सांगतालो की भारत देशाची आपूण इकॉनॉमी जी आसा ती 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी करतलो म्हणून, हे भारतीय जनता पार्टीच्या नरेंद्र मोदी जो प्रायम मिनिस्टर आसा हे ताणें सांगिल्लें. हांचे कडेन कसलोच इकॉनॉमिक प्लॅन म्हणटा तो ना. तो सांगता की सध्या भांगर घेनाकात, पेट्रोल आणि डिझलाचो वापर कमी करात, ट्रॅव्हल करनाका, फ्युअल सेव्ह करा. अरे दिस इज लुकिंग लाईक सम ट्रान्झॅक्शनल ऑर रोड साइड चाय पॉलिटिक्स. फाल्यां हो प्रधानमंत्री सांगतलो की दूध म्हारग जालें, आता तुम्ही फुटी च्या पिया. वेर आर वी हेडिंग? एक म्हण आसा की देशाचो प्रधानमंत्री सदांच एज्युकेटेड आसपाक जाय, पढ़ा लिखा हुआ प्रधानमंत्री होना चाहिए, तभी देश की इकॉनॉमी सही तरीके से चलती है. जो आज प्रधानमंत्र्यान जो उलो दिला आणि ताचो पोपट, ताचो पॅरट गोंयचो मुख्यमंत्री सांगता गोंयकारांक की जे प्रधानमंत्र्यान सांगला ते फॉलो करचे. काल मुख्यमंत्री उलयला आणि आता हांव सकाळी मिडियाच्या तुमच्या चॅनलाचेर जर पळयत जाल्यार हो आसामाक पावला. गोंयान एक म्हण आसा की जे तुम्ही चॅरिटी बिगिन्स एट होम आमी म्हणटात. सो मुख्यमंत्री जेन्ना सांगता की प्रधानमंत्र्याचे डायरेक्शन जे आसा ते आमी फॉलो करचे, जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान पयलीं चालू करपाक जाय. त्यो 5-5 गाडयो घेवन भोंवतात त्यो बंद कर आणि कदंबान भोंवपाक चालू कर. तुझे जे मंत्री जे सगळे आसा तांकां सांग पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज कर, गाडयो यूज करपाच्यो बंद करा जर तर फ्युएल सेव्ह करपा आयल्यार. आणि म्हाका एक समजना की प्रधानमंत्री एका सायडीन सांगता की तुम्ही फ्युएल आसा ते सेव्ह करा, जाल्यार आता ह्या 3 राज्यांनी तुम्ही मॅसिव्ह जे स्वेरिंग इन सेरेमनी केल्यो त्यो कित्याक केल्यो तर? आज आता ह्या क्षणा पयलीं काही क्षणा पयलीं आसामाक जाली मेजर, तांणी हजारांनी ते लोक आयले. देशातले सगळे मुख्यमंत्री, देशातले सगळे सेंट्रल मिनिस्टर ट्रॅव्हल करून आसामाक गेले. मग कित्याक तर तुम्ही थंय फ्युएल आणि पेट्रोल वेस्ट केले? म्हाका दिसता ह्या सरकाराकडे कसल्योच इकॉनॉमिक पॉलिसीज ना. हे मोदी सरकार कंप्लीट फेल जाला या देशाची इकॉनॉमी सांबाळपाक. आज डॉलर तुम्ही पळयात, आज 95.56 जालो डॉलर. जेन्ना युपीएचे सरकार आशिल्ले तेन्ना डॉलर वॉज ऑलमोस्ट क्लोज टू 60 रुपीज. 60 रुपीजाचेर आसतना ह्याच प्रधानमंत्रीन कितें कितें भाशणां केल्ली ही आनी हांव रिपीट करना. सो म्हाका दिसता गेल्ली 13 वर्सां हे सरकार फेल जाल्लें आसा. आज रॉ मटेरियलाचे प्रायसीस जर आमी पळयत जाल्यार दे आर स्काय रॉकेटिंग. तो सांगता की एका सायडींच्यान वर्क फ्रॉम होम करा, पूण रियालिटी अशी की आज अनएम्प्लॉयमेंट आणि खास करून गोंयचे जर आमी पळयत जाल्यार गोंयान आंकडो जर आमी काडून पळयत जाल्यार गोंयचो अनएम्प्लॉयमेंट एज पर द सीएमआय डेटा शोज एट 13.9%. आज युथ जॉबलेस जाल्या. जवळपास 20 ते 25% गव्हर्नमेंट जॉब्स अजूनही वेकंट आसा. गोवा इज अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन, गोवा इज अ टुरिझम स्टेट. पूण हांगा कॉन्सेप्टूच ना ह्या सरकाराकडे. आता येता आसतना हांवें होर्डिंगां पळयलीं ते शक्यतो लॉन म्हणून 21 आणि 22 तारखेक गोंयांत.
आणि थंय दोग जाणांचे व्हडले व्हडले फोटो, एका सायडीन प्रमोद सावंत, एका सायडीन रोहन खंवटे. सो म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान पयलीं हे सगळें बंद करचें. जे तुम्ही पैसे नाशाडी करता इव्हेंट्स करून ते पयलीं बंद करा आणि मागीर लोकांक सांगा भांगर घेनाकात, कुकिंग ऑयल यूज कमी करा, ट्रॅव्हल कमी करा, फॉरेन देशांत वचू नाका. अरे हे सांगपी कोण? आज प्रत्येक मनीस कष्ट करून आपूण जोडटा किंवा त्रास काढून तो नोकरी करून ताका सॅलरी येता. म्हणजे फाल्यां हे भारतीय जनता पार्टीचे लोक आणि तांचे लिडर लोकांक आज सांगतले की कशें वागपाचे, कशें भोंवपाचे. फाटल्या दिसांनी जेन्ना एक बारीकसो थंय इराणाक जर वॉर जालो जाल्यार आमकां गॅस सिलिंडर मेळपाचे कमी जाले. ह्याच नरेंद्र मोदीन लोकांक परत चुलीकडे घाले. लोकांनी लाकडां पुंजोवपाक चालू केली, लाकडां घालून रांदपाक चालू केले, लोकांनी आपले स्टोव परत काढले. फाल्यां अशी परिस्थिती येतली, हो नरेंद्र मोदी सांगतलो की आता कपडो म्हारग जाला, तुम्ही आता केळीची पानां आनी भोंवा म्हणून. ही परिस्थिती जातली. सो म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार देशाची इकॉनॉमी पळय आज काबार जाल्या, वी आर हेडिंग टू अ डिझास्टर. आमचे लिडर श्री राहुल गांधी हे सदांच सांगतात की इकॉनॉमिक पॉलिसी ऑफ आमच्या देशाची ही सारखी ना आणि आमचो देश हो एका धोक्यान वता. हे आमचे लिडर सदांच सांगत असतात. आता भांगराचेर जेन्ना आमी जर तर पळयत जाल्यार खरो इकॉनॉमिक ब्लंडर ह्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केला. 2015 जर तर याद जाता जाल्यार नाल्यार हांव परत एकदा गोंयच्या जनतेक याद करून दिवपाक सोदतां की तेन्ना बीजेपीन सॉव्हरेन गोल्ड बॉन्ड्स 26,000 रुपया 10 ग्रामाचे 2015 1.5 लाख करोड रुपया रेज केले. 24,000 आसतना आज 2000 आयचे गोल्ड प्राइस जर आमी पळयत जाल्यार 1.5 लाख रुपया 10 ग्रामाचे जाला. आणि टॅक्स पेयर नाव विल बी फोर्स्ड टू रिपे दीज बॉन्ड्स एट अ इन्फ्लेटेड प्राइस. सो ह्या नरेंद्र मोदीन देशाच्या जनतेक अक्षरशः फटयले. नाका आशिल्ले ताणें लोकांक तेन्ना थाळी वाजय म्हणून सांगल्यो, लोकांनी थंय थाळी वाजयल्यो. तेणे जे इकॉनॉमिक पॉलिसीज ऑफ डिमॉनिटायझेशन केले, त्या डिमॉनिटायझेशन कितलेशे बारीक बारीक व्यापारी, बारीक बारीक उद्योग लोकांचे बंद पडले, लोक काबार झाले. सो दिस भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हांच्याकडे कोणूच इकॉनॉमिक्स ना, हांच्याकडे इंटेलिजंट लोक ना, म्हणून ही आज परिस्थिती आमच्या देशाची जाल्ली आसा. फुडें आमचे खासदार डिटेलान तुमच्या मुखार दवरतले. पूण जेन्ना एका देशाचो प्रधानमंत्री सांगता की कुकिंग ऑयल तुम्ही कमी करा वापर, हाजो अर्थ दॅट द इकॉनॉमी ऑफ द कंट्री इज कम्प्लिटली कोलॅप्स. त्यात मनीस जर तर जगतलो जाल्यार मनशाक जेवण हे गरजेचें. आज मनीस जर तर धावपळ करता जाल्यार ती आपल्या पोटा पाण्याक लागून करता. आणि जे आज आमी कितें खातात ताचे बेसिक जर तर रॉ मटेरियल कितें आसत जाल्यार दॅट इज कुकिंग ऑयल. आणि वायट दिसता की ह्या देशाचो प्रधानमंत्री जाका शिक्षण ना तो आज आमकां सांगता की कुकिंग ऑयल तुम्ही वापर कमी करा. ताचे खरें कारण म्हणल्यार कित्याक आज कुकिंग ऑयलाचो प्राइस जर आमी पळयत तर तो आज काय रॉकेट जाल्लो आसा. मस्टर्ड ऑयल टुडे इज एट 189 rupees per kg. Soya is at 159 rupees per kg. Sunflower is at 1,534 rupees for 10 kg as on May 2026. So already families are burdened because of this inflation. So म्हाका दिसता ह्या बीजेपीन इलेक्शन रिलेटेड फोकस आपलो शिफ्ट करून ज्यो तांच्यो पॉलिसी फेलियर जाल्या हाचेर फोकस करपाची आज गरज आसा. आमी मोदीजी कडेन मागता की ताणें एक स्पेशल सेशन मागोवचें आणि काँग्रेस पक्षान जे इकॉनॉमिस्ट आसा किंवा काँग्रेस पक्षाचे जे लिडर आसा तांचे कडेन मातशी शीक घेवची, तांचे कडल्यान मातशें
एडवायस घेवचो आणि म्हाका दिसता देश सध्या ज्या संकटान आसा हो कसो बाबा भायर सरचो हो म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाच्या विचारान काँग्रेस पक्षाच्या जे आमचे इकॉनॉमिस्ट आसात तांचे कडल्यान घेवचो आणि म्हाका दिसता ही जी क्रायसीस आज निर्माण जाल्या ती म्हाका दिसता ह्या देशाच्या जनतेक तातूंतल्यान भायर काडचें.